कुंकळे उद्देगीक वसणुकेत फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन पडून आशिल्ल्या घातक कोयराचो प्रस्न निमणे सुटपाच्या मार्गार आसा। थळाव्यांनी केल्ल्या लढ्या उपरांत सरकारान 35,000 मेट्रिक टन धोक्याचो कोयर शास्त्रोक्त पद्दतीन काडपाच्या कामाक सुरवात केली। आमदार युरी आलेमांव, थळावो नगरसेवक आनी आंदोलकांच्या हजेरेत ह्या मोहिमेचो शुभारंभ जालो। कुंकळे उद्देगीक वसणुकेत फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन पडून आशिल्ल्या धोक्याच्या कोयराचो प्रश्न निमणे सुटपाच्या मार्गार आसा। हो कोयर शास्त्रोक्त पद्दतीन काडटले। वाठारांत वाडपी प्रदूषण आडोवपा खातीर हे एक म्हत्वाचे पावल मानतात। पावसाळो लागीं पाविल्ल्यान प्रशासनान हे काम 2 टप्प्यांत करपाचें थारायला। पयल्या टप्प्यांत पावस सुरू जायमेरेन चडांत चड कोयर काडटले। पावसांत सुरक्षेच्या कारणान काम थांबयतले। पावस सोंपले उपरांत दुसऱ्या टप्प्यांतले उरिल्ले कोयराचो विलो लायतले। कुंकळे लोकांच्या भलायके वांगडा खेळपी ह्या धोक्याच्या कोयरा आड थळाव्यांनी जायतीं आंदोलनां केल्लीं। ह्या कामाच्या सुरवाती खातीर आंदोलकांनी आता समाधान उक्तायला। हे जैत फकत आमचे नसून पुराय कुंकळकारांच्या एकवटीचे आसा। लोकांची भलायकी आनी जीव वाचोवप हेच आमचे मुखेल ध्येय अश्यो भावना आंदोलकांनी उक्तायल्यो। 35,000 टन धोक्याचो कोयर काडपाक सुरवात जाल्या तरी लेगीत कुंकळे प्रदूषणाचो प्रश्न पुरायपणान सोंपूंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें। कोयर काडपाचें काम फकत सुरवात जाल्या। वाठारांत दुर्गंधी पातळपी फिश मिल प्रकल्प आनी हेर प्रदूषणकारी कारखाने आड आवाज उठयतले असो इशारो थळाव्यांनी दिला। Because people have lost their lives for so many years. कोणानूच हेजी जबाबदारी घेवंक ना। This is not the waste that I created or hazardous waste that the people here have collected or have created. This was a black spot. This was every year हेजेर खूब राजकारण जालें आनी आमचे जायते भाव जे हिंगा प्रेझेंट आहा, सगळी नाव घेना, बाबवी जावं दुसरे सगळे हिंगाचे गांवचे सगळे जे पळय हाय अंकुश सगळ्यांनी आनी सगळ्यांक दिसताले की हे हायलायट करपाक आनी हांव पत्रकार भावांकूय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी हे हायलायट केलें। आज सरकार जवळ जवळ 15 कोटी रुपया मोडून हे आमी फोर्स केले टू मेक शुअर दॅट दिस डंप इज शिफ्टेड। दिस डंप विल बी शिफ्टेड टू द पिसोर्ले साइट। There will be at the start 15, 20, 30 trucks mobilized before the monsoons. आमी 24/7 म्हणजे रातचे हिंगा काम चलतले। जाता ते भाशेन म्हाका दिसता एक एस्टिमेट केलो आहा की हिंगा 50,000 टन 50,000 टन मेट्रिक टन हिंगा हे हेझर्डस वेस्ट आसा आनी हे शिफ्ट जरी तर आमी करपाक थोडोसो टाइम लागतलो। हो टोटल शेअर जो आसा जो लोकांगे हार्ड वर्क आनी हे एक एक्झाम्पल कुंकळकारान सेट केला की गोंयांत खंय तरी असो एनवायरमेंट डिजास्टर जावचो न्हू हेज मुखार। आनी एकू मागता की जे न्यू फ्युचर जनरेशन जे आसा तेमी एक आपल्या एनवायरमेंटाचेर, कित्याक एनवायरमेंट आसल्यार सगळें आसा, हेचेर केअर दवरचें। आनी जे प्रश्न जे आमचे MLA युरी आलेमांवान जे प्रश्न विधानसभेत मांडले आनी गाजयली, विधानसभा एक गाजयल्ले भशेन आत्यानी म्हणल्या भशेन थोड्यो वस्तू गव्हर्मेंट घेयना मनार, पूण ह्यो वस्तू गव्हर्मेंटा मनार घेवची पडल्यो, कित्याक प्रेसूय भावांनी ह्यो इतले हायलायट केल्यो। टॉक्सीक लेगसी म्हूण आमगेलो जावं द गोवन, हेरल्ड, गोमंतक सगळ्या 365 सगळी जे पत्रकार भाव आसा हांव तांकां देव बरें करता कुंकळकारां वतीन। आनी इतलेंय अशें दवरता की हो डंप जो आसा तो बाय नोव्हेंबर डिसेंबर म्हळ्यार क्लियर जावन कुंकळी हो आमचो गांव आसतो एक पयलीं भशेन एनवायरमेंट डिजास्टर सगळी काबार जावची। गोमंतक टीव्ही खातीर कुंकळेच्यान रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकर्णेकार।